175 पंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंचांची वेचणूक समारा झाली। कांय कडेन बिनविरोध आयले जाल्यार कांय कडेन वेचणुको घेवच्यो पडल्यो। दिसभर आमदार मंत्री पंचायत पॅनलाचेर बरेच बिजी उरले। ओल्ड गोवा पंचायतीत मात आमदार मेतेर जाल्ल्यान मातसो बोवाळ जालो। वेचणूक रद्द करची म्हूण आमदार मडकयकाराच्या पॅनलाची मागणी। मंगळारा नव्या पंचायतीचो सोपूतविधी जातलो। जेन्ना हांव सरपंचा कडेन आनी डेप्युटी सरपंचा कडेन सगळ्यां कडेन तांकां शेबासकी दिता, परबी दिता, कित्याक तुमी सगळे एकवटान रावन ही पंचायत तुमी घडलेली आसा। मागता तुमचे कडेन गांवचें डेव्हलपमेंट आसा तें आमी तुमच्या सांगाताक रावन सगळे एकवटान रावन हें आमी गांवचें डेव्हलपमेंट जायतें उरलेलें आसात। हांवें फाटीं जायतें केल्लें सरपंच हें पंचायत घर कम्युनिटी हॉल आनी जायते ऑफिसां हिंगा बांदून घेतलेलीं आसात, फुडल्यान ग्रावंड आसा आनी जायतें काम उरलेलें आसा। हांव मागता एकूच सगल्या मेंबरां कडेन कोणाकूच गांवच्या लोकांक दुखय नासतना सगल्यांचीं कामां आमी करया आनी तांकां रिक्वेस्ट करता, कोणूय तुमचे ओपोजिशन आसतलेच इलेक्शनाक बसतात ओपोजिशन, पूण तांकां तुमी दुखय नासतना तेंचीं तुमी कामां करपाक आनी जरी तर तुमी कामां करना जाल्यार हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करतलो, हांव तांचीं डायरेक्ट कामां करपाक सोदतलो, पूण तुमच्या बरोबर रावन तुमकां रिक्वेस्ट करून तेंची सगळीं कामां आमी बरोबर रावन करचें म्हूण मागता। Major issues we have garbage which we have already started with the help of the MLA shifting it from our village, and we're going to do door-to-door collection, which is we are already doing, but we'll implement it in a better way. And sewage for Kandalim will be starting with the help of all the locals, with the help of all the panchayat members. We will take meetings in each ward and plan it out how to do it. Underground cabling. Yeah, we'll be doing underground cabling also with the MLA. मेन म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लेम आनी लायटीचो प्रॉब्लेम तो पयलो हांव हातीन घेतलें आनी उरलेले मागीर सगळे आपापले मेंबर आपापल्या वॉर्डांनी काम करतले, तांकां फूल सपोर्ट करतले। फाटले कितें सगळ्यांक विसरोया, म्हाका कितें जाणा नाका, फाटीं कितें जाणा पळय। लेट्स होप फॉर द ब्रायट फ्युचर। आमचो फ्युचर खूब ब्रायट आहा। जशें आमी मॅनिफेस्टोचेर घालना ते आमी सगळे फुलफील करतले। आमी सगळे बरोबर रावन एकूच कलेक्टीव डिसिजन घेतले आनी तुमचे बसर आमी सदांच आसतले। 11 मेंबर जे जिखल्या तेणी कोमोडच्या लोकांची आमचे गोंयकारांची कामां प्रॉम्प्टली करून दिवपाक जाय। लोकांक परतून हिंगा आपोवपाचें ना, आयचें काम फाल्यां न्हू, सेम डे, ओन्ली फॉर वन रिजन दॅट नोबडी शूड बी ह्युमिलेटेड। सगल्यांक सेल्फ रिस्पेक्ट आहा आनी हांव अनेकदां मागता तेंचे कडेन तुमी सगल्या लोकांची कामां करा, आमच्या गोंयकाराची कामां करा आनी तांकां बिझनस वाडोवपाक हेल्प करा। I congratulate the members of all the panchayats, all the members that have been elected, and I am sure they are all aware that they have been elected for a purpose and they have been handed over a responsibility that which they have to fulfill. I am happy to say that the Kortalim Panchayat, Kelosim Panchayat, and today the Kasaulim Panchayat have come to me to tell me that they want to work in cooperation with the MLA of the constituency, and I think that is very wise thinking. That I am working out, now that I am the Panchayat Minister in this block, tomorrow it gives me an opportunity to work alongside the other Sarpanches, which are 9 Panchayats, whom tomorrow oath taking ceremony is there. In fact, my work will start there itself. I will meet all the newly elected Sarpanches, see where I can get land, even not wait for any decision from the government, even though I am the government. I want to also move in the fast track to solve this garbage problem once for all. This menace should be something of the past. And as Honorable Chief Minister says that he will give us land at Verna, if that happens and we get moving there,
then that is the most ideal thing, which I have faith will happen. But we have an interim period. By the time the land is given to us, by the time we actually execute the plant, like your Saligaon plant, it took about 3 years, 3 or 4 years. What will we do for 4 years? So we need some arrangement to be made. We need some garbage segregation site after we have house-to-house collection in all the panchayats. That is the first important priority. मिनीन पळय हातो तरी येयल्लो जाल्यार म्हाका सारकें बरें जावपा म्हणजे म्हाका आमगेलो प्लॅनिंग खूब आसलो बरो करपाचो. सो तितून आतां नवय मुगेले लोकूय मुगेलो कित्याक हांव एक बुतपिड्या जालो ना थिंगा खंय कोलवा. सो कोलवा नवय पंचायत हाडले पळय त्या लोकांनी हाडले तेचे लागे हेका लागून. पूण तेमी तेंचे मदीं रिप जाले आनी ग्रूप केले. तें आतां हांव एकदम सरी जाला मीन सरपंच जाल्लो मग चड सरी हांव. ते बरा 4 राहिले सारके स्ट्रॉंग राहिले. एकल्यान आमकां चिकन केलें तेमी हें केलें घरांत मागताले तें मत राहिलें ना तें सोड्या. दुसरें म्हणल्यार आमी सेरावली तर येयले जायत. सेरावली आमगेले 7 आंदोबत जाले थिंगा. मागीर बाणाले इलेक्शनाक इकरू हें आहले. इकरांतले म्हज्यान म्हणून येता 9 वॉर्ड आमी जिखल्या. मागीर तुमी हिंग वचत जाय तूं आमचे ओर्ली गेले जाल्यार ओर्ली आमगेले 7तले 100. मागीर कावेरसी तरी गेले जाल्यार सगळे तेय थिंगाय आंदोबत जाला. थिंग सरपंच जाला डेनिस आनीक फेलिसिया फर्नांडीस. वारका जाले कितें वारका आमगेले 9 मेंबर जाले आनी 9तले आमगेले 5 येयले. की वॉर्डान खंयच आमी कमी पडचे ना. तुमी जी कामां धरल्यात ती कामां फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी ती कामां आमी फुडें व्हरून हर एक बाबतींत म्हाका साथ दियो आनी हांव तुमचे बरोबर आहा. हांवूय खंय चुकता जाल्यार म्हाका तुमी सांगात. ती चूक सुदारया फुडें काम करया. आमचो मेजर प्रश्न आहा तो नोकरीचो आनी नोकरी जाता तितली चड नोकरी घेवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न एअरपोर्टा वयल्यान आनी एअरपोर्टा वयल्यान आमकां समज नोकऱ्यो सारक्यो मेळनात तेज्या बद्दल व्हडलें आंदोलन आमी उबारपाचें आनी तेजे बद्दल तुमी म्हाका साथ दितले अशी हांव आशा व्यक्त करतां. आमचे कडेन एकच आदार आहा नोकरीचो तो आनी त्यो नोकरी आमी संदी सोडप न्हू. त्यो आमकां नोकरी मेळपाक जाय आनी त्यो चडांत चड नोकरी घेवपाचो प्रयत्न म्हाजो आसतलो पण तुमचे सपोर्टाचे आसतलो. डेव्हलपमेंटा खातीर आपापल्या गांवच्या विकासा खातीर गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन साहेबांच्या सहकार्यान आपापल्या मतदारसंघाचो विकास करिलो आनी त्या खातीर आयच्या आता हाज्यान फुडें आमचे खुबशे विजन आसा ह्या पंचायतीक जेणे करून की ही पंचायत आसा ती पिपल्स फ्रेंडली पंचायत जावपा जाय. म्हणजे खंयसरूच सर्वसामान्य लोक येता तांकां डॉक्युमेंटेशन पार्टाक खंयच चड अडचणी येवपा जायना. हे आमचे हेतू आसतलो आनी प्रयत्न आसतलो. दुसरो आमचो मुद्दो म्हटल्यार आमी सर्वांगीण विकास हाजेर भर दितले. कोळे पंचायतीचेर तिसऱ्यांदा सरपंच म्हणून निवडून येता. म्हाजे बरोबर डेप्युटी सरपंच म्हणून मनोजा नायक आज तेजी निवड जाल्ली आसा. फूल पॅनल जशें इलेक्शनाक रावले तशें फूल पॅनल आमी एक कडेन आसा.
आनी लोकांनी जो आमकां आशिर्वाद दिला, जो कौल दिला, त्या कौलाक आमी लोकां मुखार बरें काम करपा खातीर फुडें सरतले. त्याच बरोबर खुबश्यो प्रायोरिटीज आसात, लोकांचे खुबशे डिमांड आसात. सगळ्यात पयली प्रायोरिटी स्वच्छ कवळ्या, स्वच्छ धवळी ह्या पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक तशेंच एज्युकेशना लागून आमी वेगळी स्कीम ह्या वाठारांत राबोवपाची प्लॅन आमचो केल्लो आसा. तशेंच सगळ्यात मोठो म्हणजे आतां प्री मॉन्सून सगळीं गटारां पॅक जाल्लीं आसात. सगळ्यात मोठें पयलीं काम आमकां तें हातान घेवपाक जाय. ह्या वाठारांत जायत्यो गोश्टी आसा, जायत्यो उदरगतीची कामां आमच्या माननीय मंत्री आनी आमचे आमदार सुदीन ढवळीकराच्या हातान हात घालून आमी केल्लें आसा. एक कार्यकर्तो म्हणून ह्या वाठारांत आमी पयलीं काम केल्लें आसा. राजेश कवळेकरान हांगा भरपूर उदरगतीची कामां करपाक आमकां सदांच प्रोत्साहन केल्लें आसा. म्हणूनच आज हांव ह्या कवळे पंचायतीन एक पंच म्हणून निवडून आयिल्लो आसा. जेन्ना एक पंच म्हणून हांव निवडून येता तेन्ना म्हजी एक जबाबदारी आसा म्हज्या वार्डाची आनी म्हज्या ह्या गांवची सुंदरताय आनी उदरगत एक बरोबर एक योग्य रितीन फुडें व्हरपाची. ओल्ड गोवा पंचायतीत थंयचो मंत्री आमदार मेतेर जाल्ल्यान मातसो बोवाळ जालो. वेंचणूक रद्द थारावपाची म्हण मडकयकाराच्या पॅनलाची मागणी. आमी फक्त जे इलेक्शन प्रोसेस जो हें केल्लो आसा जाल्लो आहा तो फॉल्टी हें केल्लें आहा आनी त्या खातीर आमी तो इलेक्शन जें आसा तें नल एंड वॉयड करचें आनी फ्रेश इलेक्शन घेवचें म्हटलां. कोणाक जे मेजॉरिटी आहा तेणी मेजॉरिटी दाखोवची आनी आपूण सरपंच जावचो. ताका जर दिसता तेणी त्या एका हांवें जो विचार मांडलो ताकाच तेणी सहमती दाखोवपाची की तेजे कडेन जर 5 मेंबर आसा जाल्यार तेणी हय म्हणपाचें आनी त्या वेळार थंयसर मेजॉरिटी प्रूव करपाची. पूण तो मेजॉरिटी प्रूव न करता जेन्ना तेणें पंचायतींतल्यान पळ काडलो तेजे वयल्यान दिसता की ताका फक्त इश्यू करपाचो आशिल्लो गरजे शिवाय. अजुनूय म्हाजें अशें म्हणणें आसा आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतान हें इलेक्शन नल एंड वॉयड करचें आनी परत फ्रेश इलेक्शन घेवचें आनी ताका जर दिसता आपली मेजॉरिटी आहा म्हणून तेणें दाखोवची. फॉर्म नंबर कितें आसलो एक आमचे फॉर्म नंबर 5 इलेक्शन फॉर्म नंबर 5 तितून तो एक फॉर्म नंबर 2 हितून हें केलो आनी तितून तें मातशें तेंचें बळ जालें. सगळें कावंटींग जालें सगळें टोटल आमकां 9 वोट सगळें जालें आनी आमी सगळ्यांक मेंबरान दाखयलें वोटर्स हें जालें डिक्लेअर जालें सगळ्यांक दाखयलें हें करून रिजल्ट दाखयलो आनी ओके मेळ्ळें जालें. आनी मागीर तो एक कोणाचो फॉर्म नंबर 2 आसलो पळय आमी चेंज करून ताका आनी तो दुसरो दिलो आनी तो इनवेलिड पण आमी सायडीक दवरलो फॉर्म 2 काडून. तितल्या हितून तो मातसो बोवाळ जालो. वोटींग 5 आनी 4 जालें. 5 कोणाक पडले? 5 कोणाक तो विणीन तो निकण भोमकार म्हणून ताका 5 जाले आनी तांकां 4 जाले. आनी डेप्युटी सरपंच ती ही जाली आमची अनपोज आशिल्ली डेप्युटी सरपंच. हय अनपोज एकटी जाल्ली ते जावना इलेक्शन जावना. मंत्री वेंचणुकेंत मेतेर जाता म्हण निळकंठ भोमकाराचो आरोप. हांव ते डिक्लेअर जालो सरपंच. म्हाका 5 मतां मेळ्ळी तांकां 4 मतां मेळ्ळी. आमी सुशेगाद रावले थंय बसले तेंच्यानी सगळे लिस्ट भायर मारले सगळे केले पूण अकस्मात एक हें येयलो ग्रूप भितर आनी सामकी दादागिरी करपाक लागलो. तेच्या बरोबर पावर मिनिस्टर आमचो मंत्री आसलो. इतकी दादागिरी की म्हाजी बायल बीन इतकी भियेली ताका दोगां जाणांनी धुकल्ली थंय आनी म्हाज्या बापा वयल्यान गाळी मारल्यान समक्ष ह्या मिनिस्टराच्या आनी मिडियावाले खूब जाण आसले तेका. पूण म्हाका एकूच अजाप दिसता जेन्ना हो प्रोसिजर चलता त्या वेळार ह्या मिनिस्टराक ह्या गुंडांक घेवन भितर सरपाची गरजूच नासली. तुका जाय तर म्हाका आमकां भायरूच मारून उडय. म्हाजी बायलूय मरपाक रेडी आहा हांवूय मरपाक रेडी आहा. तुका हो अन्याय करपाचो कोणें हक्क दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट. गिव इट ब्रेक.